आमगेल्या संस्थानाचे काशी मठांतू आराध्य करूचो व्यासरपती नरसिंहदेवाला पवित्र सन्निधानांक तशींची बेंगळूरू शाखा मठांतू परमपूज्य गुरुवर्य श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यांनी प्रतिष्ठापन करून दिलं तशी श्री पार्थसार देवाला सन्निधानांक शिरसाष्टांग वंदन करून घेऊन आमगेल्या काशीमठ संस्थानाच्या वृंदावन झालेल्या सर्व यतिवरेण्याला परमपवित्र वृंदावनाक शिरसाष्टांग वंदन करून घेऊन हंगा बेंगळूरू शाखा मठांतू चातुर्मास व्रत करून घेणं तसेला परमपूज्य गुरुवर्य काशी मठाधीश श्रीमद संयमींद्र तीर्थ स्वाम्याला परमपवित्र चरणकमलाक शिरसाष्टांग वंदन करून घेऊन हाव अलेऊरू शंकर्षणे बेंगळूरू काशी मठादकून परा अधिक श्रावण बहुಳ षष्ठमी तिथी उप सप्तमी उत्परी षष्ठमी तिथीक हंगा चुलचशिला म्हळ्यार ऑगस्ट 8 तारीख संची तारीख चुलचशिला लक्ष तुळशी अर्चनेक विषय 2 उत्तर उल्लोका म्हणून इच्छे पावतस आमका आमगेले एक सनातन धर्मांतू तुळशी म्हळ्यार एक महो प्राधान्य आशिल्लो एक विषय सर्व जन घरांत आमगे मलघड चोळणे घरांत प्रत्येक घर लागी एक तुळशी कट्टे असता तशींची आमगेल्या बालकावस्थेंत आम्ही पळयल्यान कसं म्हळ्यार खंयची खंयची घर लागी तुळशीचे मस्त एक वन असतं की त्या घरांत देवपूजे असं म्हणून आमी मालगड्यान सांगिल्लें आशिल्लें तशें पवित्र एक तुळशी ते महाप्रधान जेवण देवापुजे जेवचे एक वस्तू तो तशींची प्रत्येक देवाक एक पत्र एक पुष्प एक नैवेद्य विशेष अशा तशींची महाविष्णूक तुळशी म्हळ्यार भारी एक विशेष ताजे निमित्त सर्व पूजा चलता तुळशीनाची पूजना म्हूण घेवन आमगेले मालगड सांगता आशिल्ली ती तशींची पुरंदरदासन अनेक दासवर्यान तुळशीचे महत्व बग्गे तांगेले कीर्तनेंतू तांणी सांगिल्लें आसा तशींची स्कंद पुराणांतू पद्मपुराणांतू भागवतांतू उपनिषदांतू सर्वय कडेन तुळशीचे महात्म्य सांगिल्लें आसा विशेष जावन भागवतांतू सांगलां कसं म्हणून सांगला रे कोण तुळशीचे नित्य दर्शन करता ताका हरिक्षेत्र म्हळ्यार विष्णू प्रधान आशिल्लें क्षेत्र एक दर्शन केलेलें पुण्य मेळटा म्हणून सांगिल्लें आसा असल एक तुळशीचे महत्व आमकां आमगेल्या जिवनांतू आमकां आसा तशी तेश जावन घेवन हांगा परा ऑगस्ट 6 तारीखेक लक्षी तुळशी अर्चना एक कार्यक्रम सोहळो आमी गणतून घेतिल्लो आसा हक्का कशी आमी श्रावणांतू बहुळ अष्टमी दिवस कशी कृष्णाक सहस्र नामार्चने तुळशी अर्चन करता की तशी आमगे सर्व समाज बांधन ओट्ट मेळून घेवन हांगा पार्थसार देवाला सन्निधानांतू व्यासरपती नरसिंह सन्निधानांतू एक पुराजन ओट्ट मेळून घेवन लक्ष तुळशी अर्चन करता म्हणून एक कार्यक्रम घालून घेतिल्लो आसा ह्या सर्व कार्यक्रमांतू आमगेल्या सर्व समाज बांधवांक मेळका अंतू मेळटाल्यांनी सकाळी मत्यार न्हावन घेवन कसले खरकट म्हळ्यार तांदळाचे आनी लसूण पियो कसले खायना अशी संध्यावंदन करून घेवन मोठा येवका तांणी येताना कास घाल घेवन तशी एक खांद्यार शाल तट्ट्या चिप्पोटा पोळेर आनी तांकां जेवता तुळशी म्हळ्यार 1000-1500 लागे तुळशी दळ जेवका हें पुरा घेवन घेवन तांणी हांगा येवका ह्या कार्यक्रमात सर्व जण भाग घेवका हाजे विशेष पुण्यफल आमकां मेळटा ह्या सर्व गुरुवर्याला सन्निधान जलचे निमित्त अधिक श्रावणा चलचे निमित्त एक कार्यक्रम अधिक फलम म्हणून सांगिल्लें आसा तशें जावन घेवन सर्व आमगेले समाज बांधवन आमचो मेळ घेवन हाजे प्रयोजन काण घेवका म्हणून हांव बेंगळूरू काशी मठा वेवस्थापक समिती तर्फे घेवन हांव 2 उत्तर उलयता आसा कृष्णार्पण।